मोगाच्या भाव-भयणीनो, आयची पवित्र पुस्तकांतली वाचपां आमकां उगडास कोत्ता आत्मीक कुड्डेपण, संबंदाचे आनी काळजाचे भावनाचे कुड्डेपण हाडटा. पयले वाचपान एजिकियल प्रवादी इस्रायल पोरजा जी गुलामांत आसा तांकां उगडास कोत्ता. तांचे हे आत्मीक कुड्डेपणा लागून ती हे गुलामान सांपडलेली आसा. तो तांचे मुखार एक उदाहरणूय दवरता. कशे भाशेन सर्वेस्पोत देव ताका सांगता, तुजी खाटली पोटली घे, बांद आनी लोकां उजी तूं भायर वच आनी मागीर सांजचो वोंतीक बुराक करून भायर सर. आनी ते उदाहरण दिल्या उपरांत आमकां ताची समजणूय हे वाचपान मेळटा. आमकां उगडास कोत्ता की आमचे आत्मीक कुड्डेपण आमकां देवा कडसून आनी आमचे हेरा मनशा कडसून पयस व्हरता. तशेंच जेजू शुभ वर्तमानान आमकां दाखोवन दिता की हे आत्मीक कुड्डेपण आमकां दुसऱ्या सवें मोग भोगसणें दिवंकूय फाटीं दवरता. हेंच कितें हो चाकोर कोत्ता. जेन्ना ताका भोगसणें मेळ्ळें, ताका दोयान काकूट मेळ्ळी, ताचे राजा कडच्यान ताणें ती दुसऱ्यांक दाखोवंक जाय आसली. पूण ती काकूट खऱ्यांनीच आपल्या जिवितान लागू करचे सुवातेक तो दुसऱ्यांक द्वेश कोत्ता आनी जो चाकोत ताचे खाला आसलो थोडेंशें रीण ताका फारीक करूंक आसलो ताका तो धुमाळो दिवंक लागता. मागूय आमी ह्या मिसा बलिदानान की आमी आमचे आत्मीक कुड्डेपण काडून उडोवंक. दोळे आसात, कान आसा, आयकूंक येता, दोळ्यांनी पळोवंक दिसता, पूण हें आत्मीक कुड्डेपण आमकां देवा कडसून पयस दवरता. कित्याक आमी सगळीं देवाची भुरगीं, जेजूक जाय आमी ताचे सारके जाल्लीं, पूण आमचें आत्मीक कुड्डेपण आमकां अशें जावंक दिना. ताचे लागून आमी देवाचो आदार मागुया की सदांच आमी ताचे कडच्यान शिकूंक आनी आमच्या जिवितान ताचे उतरा प्रमाणे चलूंक.